नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात गोंय सरकाराचो व्हडलो निर्णय. तिनूय गुन्यांवकारांची वेळा पयलींच सुटका करपा आड सर्वोच्च न्यायालयात खाशेल्या परवानगी खातीर याचिका दाखल करपाची तयारी. पार्टीन म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें कितें कितें करपाचें तें. जेन्ना फुडें काळोख दिसता तेन्ना सासपोत वचपाचे जाता प्रयत्न. नाल्लो दवरून करूंक ना प्रचार. वेंचणुकेक अजून आसा कळाव म्हणटा सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय. सोशल मिडियाचेर श्री स्वामी समर्थाविशीं आक्षेपार्ह विधान करपी संतोष लमाणेची जाली सुटका. ताका जेएमएफसी न्यायालयान 20,000च्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर दिलो जामीन. कुडचडेच्या राजकीय मळार तिकेटी खातीर टग ऑफ वॉर. सध्याचो आमदार निलेश काब्राला सयत जायते दावेदार आसात चर्चेत. एसटी आरक्षणाच्या चर्चेत समीकरणात बदल जावपाची शक्यताय. शेनवारा भाजपाची कोर कमिटीची जाली बसका. पर्वरी फ्लायओव्हराचे उक्तावण आसत हेर कार्यावळी विशीं जाली चर्चा. अमित शाह, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंग येतले गोंय भोंवडेर. मुख्यमंत्र्याची माहिती. आनी गोंयकारांनी पीओपी परस घेवच्यो चिकण मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आवाहन. गोवा हाट आनी कुणबी विलेजीचे डिसेंबरात उक्तावण. मुख्यमंत्र्याची माहिती. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात धाव घेवपाचो निर्णय घेतला. 2006 वर्सा 17 वर्सां पिरायेच्या मंदार सुर्लकाराचे अपहरण आनी खून प्रकरणात आजीवन कारावासाची ख्यास्त भोगपी रोहन धुंगट, जोविटो रायन पिंटो आनी शंकर तिवारी हांची बेगीन सुटका करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्लो. ह्या आदेशा आड गोंय सरकारात सर्वोच्च न्यायालयात खाशेली परवानगी याचिका म्हणजेच एसएलपी दाखल करपाच्या तयारेत आसा. मंत्री सुभाष फळदेसायान आपल्या राजकीय फुडाराविशीं व्हडलें विधान केलां. ताका पक्षांतल्यान मार्गदर्शनाची अपेक्षा आशिल्ली, पूण आतां म्हजी सगळीं मार्गां बंद जाल्यात आनी मुखार काळोख दिसता, अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. तशेंच हालींच कुडचडे हांगा केल्ल्या जनसंपर्क भोंवडेचो वेंचणुकेचे तयारे कडेन कांयच संबंद ना, अशें तांणी स्पश्ट केलें. मतदारसंघातल्या लोकांक आपूण तांचें प्रतिनिधित्व करता काय ना हें जाणून घेवपा खातीर आपणे लोकांकडेन संवाद साधलो, अशें तांणी सांगलें. निमाणो निर्णय लोक आनी पक्ष घेतलो आनी पक्षाची भुमिका मान्य करतले आनी पक्षा आड वचचो ना, अशें फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलें. म्हणजे कितें आसा, काल पयर एसटी रिजर्वेशन हें जालें. सांग्यार हें एसटी रिजर्वेशन जातलें. हांवें सगळ्यांक सांगलां की सांग्यावेल्या जनतेक तें जाय, कारण एसटी लोक चड आसा, प्राबल्य चड आसा. पूण हांवें दुसरें कितें केलें की म्हाका एक गेले 2-3 वर्सां लोक कुडचड्यावेले लोक म्हणटाले की तुवें आमकां येवपाक जाय, रिजर्वेशन जालें जर जायत आमकां तुजे सारको तडफदार एक म्हणजे एफिशियंट आनी एक एनर्जेटीक मनीस जाय. हांव तेन्ना निग्लेक्ट करतालो, कित्याक कारण सांग्यावेल्या लोकांनी इतके विश्वासान म्हाका हाडला आनी मदींच तांची साथ सोडून वचप म्हाका बरें दिसनाशिल्लें. म्हणटकच आयज कितें आसा, सांग्यावेली वाट म्हाका जवळ जवळ बंद जाल्ली आसा. सो आय जस्ट ट्रायड की हांवें एक सादी एक मॅसेज घाली की म्हाका जर खऱ्यांनीच जर कुडचडेकारांक हांव जाय जाल्यार म्हाका एक हें करचें, म्हणजे तुमी म्हाका एक व्यूज दिवचे, तुमचें ओपिनियन दिवचें. आनी आयज सकाळी एज युजली हांव वतालोच, कळ्ळें न्ही. आयज शेनवार आसा म्हणून हांव मारुतीगडार जात्रे हातून गेलो, देवळान गेलो. ताचे नंतर हांव थंय बाणसाय लागीं आनी एक देवूळ आसा, 2 देवळांनी हांव गेलो. कोणाक एकट्या मनशाक कुडचड्या वेले हांवें फोन केलो ना, एकय रिपोर्टराक केलो ना. तूं आतां येवन म्हाका मातशें कन्सर्न करता की आमकां कितें सांगलां. खंयचेच रिपोर्टराक न्ही, खंयचेच सांग्यावेल्या आमच्या कार्यकर्त्याक म्हण, ग्रामस्थाक म्हण हांवें फोन करनासतना एज युजल देवा कडेन म्हाका एक अनुभूती जाता. देवळान गेले जाल्यार कितें प्रसन्नता येता की हांवें काम करप काय ना. आनी हांव म्हजें नवें काम केन्नाय खंय कितें आसा जर जाय जाल्यार बाणसाय देवळान, गणपतीच्या देवळान वता आनीक हातूनय वता, कळ्ळें न्ही, मारुतीगडार. दीस इज नॉट ओन्ली ड्युरींग दी इलेक्शन.
तुम्ही म्हणजे हें पळयलें जर जाय जाल्यार सांग्यार पास जाता आसतना शेनवारांतल्या थंय वता. आतां एकच हें आसा की तें सेन्सेशन कित्याक जाता म्हणून खबर ना. म्हाका कुडचड्या वेले एकाय मनशान सांगलें की हांवें ताका फोन केलो आपयलो किंवा ताका सांगलें की हांव अशें अशें करता म्हणून. हय, हांवें एक बारीक पोस्ट घालो की म्हाका इच्छा आसा कुडचड्यार येवपाची, कारण म्हजें सांग्या वेलें हें आसा आनी म्हाका जे पयलीं कुडचड्यार आपयताले लोक तांचें तेंच मत आसा काय ना. हातून भितर कोणाक न्ही, म्हाका पूर्ण कशें आसा, रोहन बाब आसा थंय, तोय म्हजो बरो मित्र आनी म्हजो रिलेटीव. काबराल म्हजो म्हणजे आमी डे टू डे बिजनसाचेर बसतात. म्हाका कळटालें एखादे वेळ जर कोणी थंय स्टार्ट करता जाल्यार लास्टाक पीपल वील डिसायड आनी म्हजी पार्टी. हांव कांय करनासतना खंय हातून उरतलो हांव. म्हाका म्हजें पॉलिटिकल करियर जर एंड करपाचें आसा जाल्यार एंड जावपाचें. म्हणून म्हाका पार्टीन कशें आसा, म्हाका एक इच्छा आशिल्ली की पार्टीन म्हाका सांगपाचें की तुवें कितें कितें करपा जाय तें फुडलें. मार्गच म्हाका बंद जालो. जेन्ना फुडें काळोख दिसता तेन्ना चांचपडत वचपाचो प्रयत्न जाता, अशेंच. आनी कांय व्हडलें कांय ना. सो अशें कांय ना की येदो व्हडलो गोंडवोल जालो कितें जालें. सो कुडचडकारांक जर कितें आसा जर जाय जाल्यार तातूंतल्यान म्हाका एक जस्ट व्यूज कळपाक जाय म्हणून हांवें केल्लो एटेम्प्ट आसा. इट इज नॉट की नाल्ल दवरून प्रचाराची सुरवात न्ही. इलेक्शन केन्ना आसा, अजून डिक्लेअर जालें ना, कितें 5-6 म्हयने कोण सांगपा जायना. अशा वेळाचेर उगीच स्पॅक्युलेशन्स जातात. कुडचड्यार तो येदो व्हडलो म्हाका गोंदवळ जालो म्हणून लोकय येतात. कुडचड्या वेले कितलेशेच लोक हांगा येवन वतात. सोशल मीडियाचेर श्री स्वामी समर्थाविशीं आक्षेपार्ह विधान घालपा खातीर अटक केल्ल्या संतोष लमाणीक म्हापसा JMFC न्यायालयान सुटका केली. बायणा रावपी मूळ कर्नाटक बागलकोटांतल्या लमाणीचेर धार्मीक भावनाक दुखोवपाच्या हेतान आक्षेपार्ह विधान प्रसारीत केल्ल्याचो आरोप आशिल्लो. ह्या प्रकरणात अंजुना पुलिसांनी ताका अटक केली. मजगतीं न्यायालयान ताका 20,000च्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर जामीन दिलो. कुडचडे राजकारणात सध्या तिकेट कोणाक या प्रस्नावयल्यान राजकीय तापमान खूप वाढला. सध्याचे आमदार निलेश काब्रालान पक्षाच्या निर्णयाचेर आपली भूमिका स्पष्ट करत हांवें पयलींच जायत्या गजालींचो त्याग केला, आता कोणा खातीर असो प्रस्न केलो. दुसरे वटेन ST आरक्षणाचेर जाल्ले चर्चेक लागून शेजारच्या मतदारसंघातल्या फुडाऱ्यांचे दोळे कुडचडेचेर बसल्यात. सुभाषान कुडचडे कडेन आपले संबंध स्पष्ट करतना पक्षान परवानगी दिल्यार म्हाका कुडचडे येवपाचें आसा अशें स्पष्ट केलां. मात हेर मतदारसंघांनी परवानगी बगर प्रचार केल्यार 101% कारवाय करपाची शिटकावणी दामून दिली. म्हणल्यार कुडचडेच्या राजकीय मळार सध्या जायते दावेदार आसात, पूण पक्षाचे ग्रीन सिग्नल कोणाक? कुडचडेच्या राजकीय मळार तिकेटी खातीर टग ऑफ वॉर सुरू जाल्या. सध्याचो आमदार निलेश काब्रालाची भूमिका, सुभाष फळदेसायाची इत्सा आनी ST आरक्षणाची चर्चा या सगळ्यांनी कुडचडेचे राजकारण गरम केला. कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालाचो सस्पेन्स, ताका तिकेट मेळटली काय ना हे पक्ष थारायतलो आनी तिकेट मेळ्ळी तर निमणो निर्णय लोक घेतले अशें काब्रालान स्पश्ट केला. तशेंच हांवें ह्या नादी जायत्या गजालींक लागून त्याग केला, आतां कोणा खातीर असो गुणावन पॉयंटूय मारला. काब्रालाच्या निवेदना उपरांत कुडचडेच्या राजकीय मळार चर्चा सध्या सुरू जाल्या. या राजकीय समीकरणातले आनीक एक नाव सुभाष फळदेसाय. फळदेसायन कुडचडे कडेन आपले नाते पोरणे आशिल्ल्याचो इतिहास सांगलो. कुडचडे हांव जल्मल्लो, कुडचडे शिक्षण घेतिल्लो आनी 34 वर्सां ह्या मतदारसंघातल्या इश्कोलात हेडमास्टर म्हणून आपली घरकान्न वावरत आसा. पक्षान परवानगी दिल्यार म्हाका कुडचडे येवपाचें आसा अशें फळदेसायान स्पश्टपणान सांगलें. फळदेसाय कुडचडेच्या राजकीय मळार प्रवेश करतलो असो हिंटय दिला, पूण ताणें कुडचडे जायना जाल्यार आपूण केपें वयतलो, पूण सांगे आरक्षण जायना जाल्यार हांव सांगेच रावतलो अशेंय सांगलां. सांगे ना जाल्यार केपें, ना जाल्यार कुडचडे अशें म्हणत सध्या सुभाषान 2 न्हय तर 3 वडयांचेर पांय दवरला.
पूण फळदेसायाच्या कुडचडे संभाव्य प्रचाराचेर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें स्पष्ट विधान केला. हेर मतदारसंघांनी प्रचार करपाक पक्षान कसलीच परवानगी दिवंक ना आनी परवानगी नासतना अशे तरेचे वावर केल्यार पक्ष सोंसचे ना अशी थेट शिटकावणी दामून दिल्या. म्हळ्यार फुडारी तयार आसले तरी निमणी भूमिका पक्षाच्या मुखेल्याचेच. आता ह्या पुराय राजकीय चित्राक आनीक एक मॉडर्न मेळटा. एसटी आरक्षण. कुडचडे लागसरचे केपें आनी सांगे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरपाची चर्चा सध्या सुरू आसा. अजून अधिकृत घोशणा जावंक नासली तरी हे वावडेक लागून शेजारच्या मतदारसंघातल्या कांय फुडाऱ्यांनी दोळे कुडचडे कडेन वळयल्यात अशें म्हणटा. अधिकृत निर्णय जाय मेरेन आरक्षण प्रक्रियेचेर टिप्पणी करप योग्य ना अशें भाजपाचे तिकेट मागपी रोहन गावस देसाय हाणें सांगले. एके वाटेन खुर्चेचेर बसून आशिल्ल्या आमदाराची तिकेट तळ्यात म्हळ्यात. दुसरे वाटेन कुडचडे येवपाक तयार आशिल्ले फुडारी. भायर एसटी आरक्षणाचे चर्चेक लागून मतदारसंघाचे समीकरण बदलत आसा आनी वयल्यान पक्षाचे खर आदेश. सध्या कुडचडेच्या राजकीय मळार एकूच प्रस्न आसा. तिकेट कोणाक मेळटली आनी कोणाचो पत्तो कट जातलो. मजेची गजाल म्हळ्यार आता कोणाक तिकेट मेळटली ते पक्ष थारायतलो, पूण कुडचडेचो आमदार कोण ते लोकांचो कोल थारायतलो. पार्टी डिसायड करतले म्हाका विचारून कितें पार्टी कडेन विचार पार्टी डिसायड करतले जाल्यार तुमी वेलकम करता पार्टीच्या विशयान. तिकेट जी आसता हो इंडिविज्युअल घेवंक शकना. भारतीय जनता पार्टीन शिस्त आसता, खुबश्यो गोश्टी आसा आनी हें करता तेन्ना पार्टी डिसायड करतले कोणाक कितें करपाक जाय. हांवें खूब जाण तकलेर करता, तुमकांय खबर आहा कुडचड्यार कितें चल्लां. Party asks you to step down. Will you? I have always stepped down a lot of things. What step down? What? As MLA? So what? As MLA to step down? What will MLA step down? Now is a question of stepping down. Because we are 32. That's why they will tell me to step down as MLA also. The question will come of stepping down now for whom? आम्ही पळयता आतां सुभाष फळदेसाय थंय कॅम्पेन स्टार्ट करपाचो. तसले कांय डिस्कशन जावना आनी ह्या संदर्भात पार्टीची ठोस आनी क्लियर भूमिका आसा की आमी अशें कोणाकूच परमिशन दिवना आनी अशें जर कितें जर चल्लां जाल्यार तें आमी पार्टी म्हणून आमी तें टॉलरेट करून घेवंक शकता. हय जरूर 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 101%. सारकें जरूर जरूर. पळय तुका हांवें परत एकदां सांगता, अजून पर्यंत परत सेम प्रश्न त्यान विचारला. हांवें तुमकां कितें सांगलां, जो पर्यंत ऑन पेपर आमकां रिजर्वेशन जो पर्यंत कळना तो पर्यंत इट इज अ प्री मॅच्युअर स्टेटमेंट. वॉट एवर वी स्पीक आमी जें उलयता तें प्री मॅच्युअरली उलयता अशें जाता हातून. कारण जो पर्यंत पेपरार येना, अजून पेपरार येयला तो कॉन्फिडेंटली सांगपाक येता बाबा अमको मतदारसंघ एसटी जातलो नाल्यार जनरल उरतलो. सो हे कांय गोश्टी जावना. सो तातूंत भितर आमी पडपाचें आमकां सद्या आमी पक्षाचे स्पोक्सपर्सन हांवें तुका हांव पक्षाचो कार्यकर्तो. आमी बारीक सारीक आमी मतदारसंघान प्रत्येक बूथ लेवलाचेर काम करता. सो त्या राजकारणान पडपाचें आमकां सद्या तरी म्हाका दिसना की त्या लेवलाचेर तो स्टेटमेंट हांव करपाक शकता. फक्त आतां ऑन पेपर सपोज जर रिजर्वेशन जाल्लें आसतलें जाल्यार हांव हेचेर कितें स्टेटमेंट करपाक शकतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा भाजपाच्या कोर कमिटीची बसका जाली. हे बसकेत हर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा हांचे सयत नव्या भाजपा कार्यालयाचे आनी कुशावती कार्यालयाचे उक्तावण करपा विशीं चर्चा जाली. तशेंच केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितीन गडकरी आनी राजनाथ सिंग हांच्या गोंय भोंवडे विशीं हे बसकेत नियाळ घेतलो. आनी पर्वरी फ्लायओव्हराच्या उक्तावणाची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पार्टीचे फुडल्या एका म्हयन्याभराचे कार्यक्रम जे तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा ती कशा पद्दतीत करतले, त्याचबरोबर आमच्या पार्टीच्या कार्यालयाचे इनॉग्रेशन आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टात नवीन कार्यालय उद्घाटन करता तेंय 17 ऑगस्टाक आसा. आमच्या दोनूय कार्यालयांनी सत्यनारायण महापुजा आसा आनी एकंदर ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचेर ओवरऑल डिस्कशन आनी पार्टीचे येता त्या पार्टीचे बिगर नेते म्हणटा तशे आमचे अमित भाई शाह, नितीन गडकरीजी, राजनाथ सिंगजी हे सरकारी कार्यक्रमाक वेगवेगळ्या जाग्याचेर येवपाचे आसा. त्या कार्यक्रमाच्या संदर्भातले सगळे डिस्कशन आयच्या मिटिंगेत जाले. त्या मिटिंगे खातीर आमचे केंद्रीय मंत्री भाऊ, आमचे खासदार दानवडे आनी अध्यक्ष उरलेल्यो सगळ्यो गजाली तुका इन डिटेलान आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक सांगतात. पर्वरीच्या ब्रिजाचेर विषय असतात आमचे काही जे तातडीचे. तातूंत भितर आमचो अमित भाई शाह जे 6 सप्टेंबराक गोंयांत येवपाचे आसात आनी 6 आनी 7 आनी तातूंत भितर 6 सप्टेंबराक आमचे भवनाचें उद्घाटन जावपाचें आसा. ताची म्हणजे कार्यक्रमाची रुपरेशा कशी आसची त्या संदर्भातली. नंतर
बाकीचे जे विशय आशिल्ले मुख्यमंत्र्याचे ते मुख्यमंत्र्यान मांडले, म्हणजे माननीय राजनाथ सिंग येवपाचे आसात, मागीर आनी फुडें आनी कसले कार्यक्रम सगळे पार्टी म्हणून एक म्हळ्यार शोक प्रस्ताव आशिल्लो आमचे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर नारायण मांद्रेकर आणि जेनिफर तालिगांवचे आमदार हे वायट जाली आनी त्या लागून ताचो एक शोक प्रस्ताव. ताजे नंतर दुसरो विशय म्हटल्यार अभिनंदनाचो ठराव की एसटीच्या रिजर्वेशनाचो जो मुद्दो आशिल्लो तो मुद्दो निकालान काडलो आनी नोटिफिकेशन इश्यू जालें आनी त्या खातीर जाणी हे सगळे प्रयत्न केल्ले आसा आनी तो लावन दवरिल्लो हो जो विशय आशिल्लो तो विशय सुटावो जालो आनी त्या खातीर अभिनंदन. आनी त्या बेगिनात बेगीन तें जावचें आनी तातूंत काही हें उरचें न्ही, त्रुटी उरची न्ही आनी निवडणुकीच्या पूर्व आनी म्हणजे ते सगळे पूर्णत्वाक व्हरून तांकां रिजर्वेशनाच्या संदर्भांतल्या सिटां आसा खंयच्या खातीर कंक्लूड जावची आनी ताच्या संदर्भान सगळी आराखडो आनी कितें आंखणी आसा ती. गोंयकारांनी पीओपी परस चिकण मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती घेवच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. तशेंच गोवा हाट आनी कुणबी विलेजीचें डिसेंबर म्हयन्यांत उक्तावण जातलें. हे खातीर थळाव्या हस्तकलेच्या कारागिरांक फायदो जातलो. लोकांनी हस्तकले कडेन एक वेवसायाची संद म्हूण पळोवची, सरकार मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शेनवारा स्वयंपूर्ण कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. आमच्या आर्टिजन्सा कडेन मागता, पंचायती कडेन मागता की तुमच्या विलेजींनी स्वयंपूर्ण मित्र आणि बाकीच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन ह्या सगळ्या आर्टिजनांक एका प्लॅटफॉर्माच्या सकयल हाडून अशा पद्दतीच्यो स्किमी येवजण्यो ह्यो आपापल्या पंचायतींनी चालू करच्यो. जेका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जातलें आसत जाल्यार तें आर्टिजन ह्या एकाय सेक्टरांतल्यान जावपाक शकता आनी आर्टिजन ह्या सेक्टरांतल्यान अशा पद्दतीन ज्याच्या कडेन जी स्किल्स आसा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत व्हरायटी ऑफ द स्किल्स आनी आर्टिजन्स हे ट्रेडिशनली गोंयकार आसा, ते ट्रेडिशनली आपलो बिझनेस करतालो, तेका स्किलिंग करपाची गरज आसा, तेका न्यू स्कील डेव्हलपमेंट किंवा इनिशिएटिव्स नवीन मशिनरीज ही कशा पद्दतीन दिवं येता हे सरकार मदत करता आनी तेकाच लागून आमी ही मदत करता आसतना तुमकां अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग्स ह्योय दिवपाक सुरवात केल्या. गणेश शाळेंत आसतल्यो ज्यो गणपती मोर देन 400 ज्यो गणपती तयार करपाच्यो ज्यो गणेश शाळा आसा तातूंतल्यान तांकां क्ले मिक्सिंग मशीन आसतलें किंवा गणपती करपा खातीर आसतलें. ही सबसिडी आमी दिता. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की आपल्या घरांत हाडटा तो गणपती हो चिकण मातीचोच गणपती आसचो, तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो आसचो न्ही. आमी जर गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती घेवपाचो बंद केलो जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती कोणूच गोंयांत हाडचे ना. आमी बॅन घातला, पुलीस आडयता, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें आसा. आमी पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी जावची, कारण मुळात गणेश चतुर्थी ही पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी आसा. तुम्ही मुद्दामून पळयात, माटुले आसूनी, प्रसाद आसूनी किंवा गणपतीची मुर्ती आसूनी, फुलां आसूनी, ही सगळी गोंयांत जावपी आसा. म्हणून एक स्वयंपूर्णतेचे दैवत गणपती होय बी आमच्या चिकण माती किंवा गोंयकारा पासून गोंयकार एखाद्या कार्यशाळेत तयार जाल्लो आसूनी. म्हणून आमी हाल्लीच म्हणजे तांकां धाडून गोमय गणपती कशा पद्दतीन करपाक जाता, म्हणजे गायीच्या शेणा पासूनय गणपती खूब बऱ्यो तयार केल्लो वता. आमी जवळपास 25 ते 30 लोकांक सिंधुदुर्गात धाडून तांकां ट्रेनिंग दिली. तेय बी गणपती तयार करपाच्या त्या कार्यशाळेत वचून तेंच्यांनी शिकले. वास्कोत इंस्टाग्रामाचेर बंजारा समाजातल्या एका मनशाविशीं आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्यान ऑल गोवा बंजारा समाजाचे युवा अध्यक्ष शिवाजी एस चव्हाण हांणी ह्या प्रकरणा संदर्भात वास्को पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. 8 ऑगस्टाक वास्कोत आयतारच्या बाजारात आसतना हो कमेंट ताच्या नदरेक आयिल्ल्याचें चव्हाणान सांगलें. समाजातल्या वांगड्याच्या सल्ल्या उपरांत तांणी पुलिसांकडेन धाव घेतली. संबंदीत इंस्टाग्राम प्रोफायलाच्या आदारान सचिन कुर्टीकर हाची वळख पटिल्ल्याचो दावो कागाळीत केल्ल्यान पुलिसांनी चवकशी करून फावो ती कारवाय करची अशी मागणी सध्या बंजारा समाजान केल्या. माझं नाव शिवाजी चव्हाण, ऑल गोवा बंजारा समाजाचो युथ प्रेसिडेंट. आम्ही आमचो समाजाक तो एक टिका केलेलो मनीस आसा. हो मनीस गोवाभर आम्ही कंप्लेंट केलेले तेच्या नावार आणि हो मनीसाक आज हाडपाक आम्ही पीआय आमकां आश्वासन दिलेलो. ताका लागून आम्ही सगळे बंजारा समाजाचे आमचे युथ हिंगा जमलेले आसा आणि आज तो येवना. तो मुखार पीआय आमकां आश्वासन दिला फाल्यां हाडून ताका भितर उडयता म्हणून सांगलो. आम्ही फाल्यां पर्यंत रावतले आणि फाल्यां सपोज ताका हाडून भितर उडयल ना जाल्यार आम्ही हेजेसून बी व्हडलो संख्येन आम्ही पुलीस स्टेशनार मुखार येतले आणि आम्ही धरणाक बसतले. बीएनएस जो आसा बीएनएसा प्रमाणे ताका कितें ते धारा लागतात त्या प्रमाणे ताणें एक्शन घेवचें पुलिसांन. आय थिंक सो
ताजेर 196 सुद्धा लायले जाल्यार कांय म्हाका दिसना की हांव म्हणून, कित्याक ही इन्सल्टेड होल कम्युनिटी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. हे मेन हांगा. सो 196 मिनिमम ताजेर हो धारा लागचो आनी ताका 3 ते 5 वर्स कास्ट जावंकूच जाय. कित्याक हेच्या पयले अशे जायते जाणांनी आमच्या समाजाक इन्सल्ट केला. आमी ओके जावं म्हणून आमी सॉरी मागली आनी गेले अशें जालां. पण ह्या फुडें हो समाज कसले कामाक भोगी रावचो ना. कोणी तरी आमच्या इन्सल्ट केले. कित्याक आयज पर्यंत ह्या समाजान गोंयांत कितलो वर्सां जाली, मोर देन 60 इयर्स, 60 वर्सां मायज जाली आमी गोंयांत रावता. पण कोणाक आमी कितें म्हणूंक वचोंक ना, कांय करूंक वचोंक ना, कोणाक त्रासूय दिवंक ना. ताका लागून आमची एक मागणी आहा, आमच्या समाजाक जे आतां जे त्रास जाला आनी जे आमच्या समाजाक जे इन्सल्ट केला ताणें ताका हाडचें आनी ताका कायद्या प्रमाणे ताका त्रास दिवची. धारबांदोडा हे गावात थळाव्यांनी आपले गावपण सांबाळून दवरला. अजूनही थंयचे लोक झऱ्याचो आणि व्हाळाचो वापर करतना दिश्टी पडटात. गावातली शेतां, भाटां, कुळागरां तळ्यांनी भरिल्लो हो अस्सल गोंयचो ग्रामीण भाग म्हळ्यार अतिताय जावची ना. ह्या वाठारांतली भाजी, फळावळ, भात वा हेर सगळी पिकावळ नैसर्गिक उदकांतल्यान पिकयल्ल्यान ती सामकी रुचकर आसता. ह्या गांवान आपली संस्कृती बेस बरी दवरल्या. आमची जे उदक आसा सादारणपणे जंगली भागात ती जी उदक आयिल्लें आसता व्हाळा नाल्यांतल्यान, जे व्हाळांतल्यान म्हणटा ती नैसर्गीक रित्या जमनींतल्यान पाजरून आयिल्लें आसता. तें उदकाची सर आमी शहरांत जे आसा त्याच्या बरोबर जायना. हेजें कारण कितें, जे आमकां शहरांत जें उदक मेळटा तें प्युरिफायड करून धाडलेलें आसता. साठयल्लें उदक वापा, तेतूर मागीर तें पावडर घाल, हें घाल, तें नळांतल्यान धाड. तेजो टेस्ट आनी जंगली भागांतल्यान, झऱ्या नाल्यांतल्यान, झाडां पेडांतल्यान, पाळांतल्यान, फुलांतल्यान जें उदक येता तेजो आनी हेजो जमीन आसमानाचो फरक आसता. पूण एका तेंपार आमी हेच उदक पिताले, बांयचें उदक डायरेक्ट काडून पिताले. आतां एक सांग, गांवांतलो मनीस विशेषतः तुज्या भागांत धारबांदोडा हे जे पळय उदक येता खंयच्यान येता, व्हाळांतल्यान येता, लोकांनी पाट निर्माण केले तातूंतल्यान येता. हें उदक लोक पितात, डायरेक्ट पितात. हय, ते डायरेक्ट पिता आनी ते प्युरिफायड उदक सामकें क्लीन. म्हणजे ते आमचे कितें आसा, थंय लोक वस्ती चड ना, गरम हे तापोवपाची गरज ना आनी ते इतले टेस्टी आसा. हांव जर त्या व्हाळान पियत पावत चुकोन जाल्यार ते उदक घडा एक लिटर उदक पिता. इतले उमेदीचें आनी सामकें टेस्टी उदक आसता. आतां जी भाजी सुद्दां आसता पळय आमची जंगली, ती इतली ज्युसी आसता, जे आमकां हांगा बाजारांत मेळटा ती मेळना. ती कितेंय करूं, ते फर्टिलायझर घालून हे घालून, ते उदकाचो जो टेस्ट आसा, जी हळमी आसा पळय आर्टिफिशियल करतात ती आनी आमची हळमी, हितूर खूब फरक आसा. गांवगिरे भाग आसात हय, ते अजुनूय अशे तरेची भाजी पिकता, तुमचे कडेन फळां असली जातात आनी अजुनूय लोकांनी ती लागवड चालू दवरल्या. शेतकरी अजुनूय थंय अशे तरेचे पीक घेता आसतलो अर्थ न्ही. आतां जालें कितें साहेब, तर जे खेडेगांवांत लोक आसा तेंच्यांनी तो व्यवसाय असो तेंच्यांनी पळोवना. समजा तुम्ही आयले, काडली भाजी दिली, पण तेजे बाबा व्यवसाय करपा जाय, हो पणजे सारख्या म्हालान व्हरपा जाय, जावं मडगांव सारख्या शहरान व्हरून विकपा जाय, असो तेंच्यांनी विचार केलो ना. आतां इवन दूध सुद्धा प्रत्येकाच्या घरान गायो गोरवां आसतालीं आनी भरपूर ताक करताले. आपल्याक जाय ते पिल्ले सगळ्या गांवांतल्या लोकांक वाटलें की उरलेलें ताक बी ते गायरीन ओतपाचें. ही सिस्टम आसली. मागीर सोसायटी जाली आनी सोसायटीक घालपाक लागली आनी ती पद्दत नश्ट जाली. ग्राम संस्कृती आशिल्ली गांवांत. प्रत्येक मनीस आपल्याक जाय तितली पिकयतालो, भाजी पिकयली, फळां जाय तितली लायली, कांय दुदी लायलो, बाकीच्यो अशे तरेची तवशी पिकयली. हे अजून चालू आसा. हय, आसा. पण तेजें प्रमाण खूब जालां आनी हेजें कारण म्हणजे कितें जालां, सरकाराची काहीतरी आडमोठी धोरण, अडवणूक, सतवणूक जी तेंच्यांनी जंगली जनावरांक जे सवलती दिल्या त्यो शेतकऱ्यांक खूब म्हारग पडल्या. पावसाळी पिकी जर सोडलो जायत जाल्यार तेंचे कडेन दुसरो पर्याय ना. आनी हेंकां सबसिडी दिवच्या परस जे जनावरांचेर जर तेंच्यांनी कंट्रोल केल्लो, तूं म्हणटा गवे रेडे, माकड,
खेती हें सगळें तूं म्हणटा न्ही. बरोबर, मोर सुद्दां सोडिना, शकरो सोडिना, माकड, खेतें, रानडुकर, गवरेडो ही सगळीं जनावरां तेंचे तुटून पडटा. मोर एक सोडून दी, पूण माकड कित्याक मारची न्ही? कारण हाजे पयलीं जे पळय पर्यावरण तज्ञ आतां म्हणपाक लागल्यात की माकडाक मारात, ते शेतां तुमचे पिकां उद्ध्वस्त करून उडयतात, बारीक बारीक कोंबरीच काडून उडोवप. हय बरोबर आसा. ते माकड मारी म्हणून स्पेशल एक जमात आसली आनी त्या जमात जशी ती रानान गेली तेंका एक असो उग्र वास येतालो. त्या वासान धरून ते इतले पळटाले, शेपडी तुटसर माकड पळटाले. जे आमी आर्मां घेवन गेले, कुत्रे घेवन गेले म्हणून आमकां भिना, पूण तेंचे ते भाले आणि त्यांचा तो वास आणि त्यांची ती दरारो आसलो माकडवाल्यांचो, तो माकडांक सामको पॉवरफुल आसलो आणि गडगडीत ते पळटाले जीव सोडून आणि ते बरो कंट्रोल करताले. आणि ते खरी जमात गरज आसली, पण सरकारान कितें केलां, तांकां सिटी एरियेन हाडून दवरून ताका सोशलायज करपाचें ठरयलां. आणि हेजो परिणाम आमकां त्रास जाले. आयज घराचे नळे दवरिना, ते नाल दवरिना. जर माकडांक जर केन्ना तूं वाजयलें आणि जनावरांक जर आवाज केलो आणि सदांच जर त्या माकडांनी आयकलो जन्मापासून, जाल्यार त्या वाजण्यांक, ते वाजत्र्याक ते भिना. आणि हांकां एकमेव उपाय म्हणटा ते जे माकडमारी आसता पळय तेच फीट आसले. पुर्तुगेज टायमार अशें आसलें, एखादो जर समजा वाघ मारलो तुवें आनी शेपडी दाखयल्यार तुका ते बंदूक दिताले. हांगा जालां उलटें. हांगा जर वाघाचे वाटेक गेलो जाल्यार तुका सामको झेल. म्हणजे ह्या प्रमाणे सगळ्या लोकांनी जनावरां वाडल्या, किट्टे वाडल्या, जीव जंतू वाडले आणि मनशाचें लायफ गंभीर जाला. फुडें ताका जगप कठीण जातलें. आतां तेजो निसर्गाचो समतोल उरपाक शकना, जनावरां चड जाल्या आणि ताका प्रोटेक्ट करपाक गव्हर्नमेंट करता. अशा पद्दतीन सर्वसामान्य शेतकरी आसा, जो गरीब मनीस आसा, तो जगणे खेड्या गांवांत जगूंक शकना हे पद्दतीन. ताका संरक्षण जाय, आपल्या कडधान्यापासून ते सगळ्या पिकापासून संरक्षण जाय, हेचीच एक खरी गरज आसा. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्द वरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक